निदान रातायची रत्न तुलाची उल्हास पाव्या प्रणाम करया बाळकाक वंदून सर पडया उल्हास पाव्या प्रणाम करया बाळकाक वंदून सर पडया. आमचे सुखात कावणेनीतलं सूर्याची किरण ये रातीक बोरला मोरयेन बाळका वेंगुंतला भुंयचेर जाप घडला स्वादिक रातायची प्रशांत रातायची निदान रातायची रत्नतलाची. थोड्याच वेळानं थोड्याच मिनटांनी आम्ही मिसाचे बलिदान आराम करता. मिसाचे बलिदान आराम करच्या फुडें तुमच्या आगमनाक 2 संगती. पयल्या सुवातेर मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भक्तीपणान वंटेली जावंक आसा, देखून तुमची मोबायल फोनां दया करून स्विच ऑफ करा. दुसरी संगत हांगासर मुखार म्हज्या दाव्या कुशीक तशेंच उजव्या कुशीक चेरां कदलां खाली आसात, देखून पाटी आसल्यांनी आनी थंयसर हांगा म्हज्या दाव्या कुशीक कोनशाक आसल्यांनी खंयसर कोनशाक आसात, फाटल्यान आसात, तांणी दया करून मुखार येवचें आनी ह्या कदलार बसचें. सडवंदराच्या जनानाची दाबाजीक परब संभ्रमूंक आमी सांगाता जमल्या. किर्तनाच्या उतरा प्रमाणे सर्ग उल्हासू, पृथ्वी संतोसू, शेतां आनी तांतू आसा ते सगळे कुशाळ जावं, रानांतले रूख आनंदान गितां गावूं. कित्याक दाविदाच्या नागरी मनशा कुळाक तारून हाडचो इमॅन्युएल जल्माला. देवान आमचो मोग केलो आनी आमकां पातकांतली सोडोवंक ताच्या पुताक आमकां आमचो सडवंदर जावन धाडलो. हें फेस्त आमी संभ्रमतना जेजून हाडिल्ली शांती आमच्या कुटुंबांत तशें आमच्या जिणेंत भोगूंक आदार मागया. मनशापणाचो शेगून आमी रुता करूंक आनी एकामेकांतय देवाक पळोवंक आनी देवाचो मोग करूंक कृपा जोडया. तशेंच जेजून हाडिल्ली शांती आख्ख्या संवसारार रास करूं आनी आमी ताच्या राजाची खरी नागरिकां जावंक हे अर्गां बलिदान संतोशान आनी दिनवाशी काळजान भेटोवया. संतोषान स्तोत्रा अंतराळा
चढवंदारा स्वागत सगिराय कुवरा स्वागत स्वागत जेजू बाळका स्वागत स्वागत देवा पुता स्वागत स्वागत चढवंदारा स्वागत सगिराय कुवरा मनशाची सडवण कच्या बापान काढलो भूमितज्ञाचे सत्तेन मोनीस जालो दुर्बळ गोरवांचे गावणे जण घेतलो सॅक्रिफिस भेटोवच्याक जावन मनशा मोदलो नमन देवा बापा नमन ताच्या पुता नमन पवित्र ज्ञान नमन सर्गी त्रिएक देवा नमन देवा बापा नमन ताच्या पुता नमन पवित्र ज्ञान नमन सर्गी त्रिएक देवा आणि बहिणीनो पेरमणुरांत सांग सभेस्त्यांक समर्पिल्ल्या फिरगज कुटुंबाचे सांदेश जावन एकवटीत रितीन व्हडा दबाज्यान माया मोगाचें जेजूच्या जल्माचें नातालांचें फेस्त आचरण करूंक आमी सांगत आयल्या व्हडा संख्यान आमी हांगासर आसा आमच्या सगळ्या फिरगज कुटांक क्रिस्त जेजूक समर्पण दिवन नातालांच्या संतोशांत आमी सगळीं वांटेली जावया आमकां व्हरतो संतोश आमच्या सांगाता 2 वर्सांच्या अवधेक सहाय्यक जावन आसलो मनादीक प्रवीण जॉय सल्डाना बाप आज बेल्जियमांत 2 वर्सांचें शिकाप जोडून रजेर हांगासर आयिल्लो आसा निवर्ती दादोसकाय साबार तेंपा उपरांत ताका बेडच्याक ताका आयकोनच्याक तुमच्या सोमेस्ताच्या नांवेन बाप प्रवीण जॉय सल्डानाक आमच्या पेरमणूरच्या फिरगजेक मोगाचो येवकार मागता सांगत आस आमचे मोदेगात फाटल्या 500 वर्सां तावन जावं दी नातालां फेस्ताक जावं दी नव्या वर्साक ह्या संभ्रमा वेळार नातालांच्या संभ्रमा वेळार आमकां सांगात दिवचो ह्या जाक भुवनेश्वर तावन थंयसर चान्सलर जावन आसलो तो परतून आमच्या सांगात आसा मानादीक पॉल फेर्नांडीस जेजुईत परत आमच्या सांगाता आसात म्हणून व्हरती दादोसकाय तांकांय तुमच्या नांवान हांव बरो येवकार मागतां आमच्या सियाजाक हांगासर आसात बाप संतोष आसा बाप वलेरियन आसा दियकोन स्टीवन आसा आमच्या धर्म भयणी आसात आमच्या मुखेली आसात आनी आमी सगळीं हांगासर आसा एकठांय जावन धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया फाटल्या सगळ्या वर्सांत ताणें आमच्या कुटुंबाक केल्लें बरेंपण कितें आसा तें नियाळया आनी जेजूचें कामणेर जल्मल्ल्या बाळका जेजूचें शांत समाधान आमचें जावन दी म्हळें म्हजें मागणें येदळसू आमच्या सहायक विगारान तुमचे लागीं एक विनंती केल्या कुशीन काळोखांत खंयसरी उलोवन रावनाकात सांगात आस तुमची मोबायल फोनां ती सायलंटाचेर आसूं दी वा बरें जाल्यार स्विच ऑफ मोडाचेर आसूं दी देखून तुमच्या लागीं परत विनंती ह्या धार्मीक आत्मीक वाडावळ्याच्या संभ्रमाक गौरव दिता आसतना कोणेंय उलोवन बसचें न्हय कोणेंय मोबायल वापरचें न्हय बदलाक भक्तीन देवाचो गूण मिस्तेर नियाळच्याक हांव तुमकां परत उलो दितां कोणागे फाटी आसल्यांक खुशी आसा जाल्यार मुखार आनीकी जायतीं कदेलां खाली आसात तीं तुमी येवन ती बसका स्विकार करची खंय कोणशान काळोखांत रावचें न्हय बदलाक हें एक भक्तीक कार्य जावन देवाक मानवचें तसलें आमी सगळ्यांनी पेरमणूरचें फिरगज कुटाम जावन आचरण व्हरचें देवाचें भक्तीक आशिर्वाद आमच्या पात्रुणाच्या कृपेचे आशिर्वाद आमच्या समेस्तांचेर आसूं दी म्हूण आशेवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, आज आम्हा सर्वांक व्हडा संतोशाचो दीस. नातालांचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना देव मनीस जाल्लो मिस्तेर आमी नियाळटा. केदो व्हरतो एक घडीत, केदें व्हरतें एक हें मिस्तेर. देव मनीस जालो आमी मनशां थंय देवाक पळोवच्याक आनी आमच्या जिवितांत मनशापण रुता करच्याक. सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमच्या भाव भयणी थंय हेरां थंय आमी मनशापण दाखोवंक सोलवल्ले खातीर आनी आमच्या भाव भयणी थंय देवाक पळोवंक आमी सोलवल्ले खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया आनी आमी सच्या बलिदानांत फावो तरेची वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी आयती करया. हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो बगे सुदांच अंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनंती करात प्रार्थना. सर्पद्वेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
प्रार्थया. सर्गीच्या बापा, ही भोव पवित्रात खऱ्या उसवाडाच्या पोरसाळांत तुवें भरली, कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखांत बुडलेल्या संवसाराक उसवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो अंकवार मायेचो अस्कत बाळ जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्ग आनी संवसाराचो धनी म्हूण आमी तीर बाबार्थान सतमंता. देखून एक दीस सर्गार ताच्या संगाता संपूर्ण उसवाडान तुजी महिमा आनी संतोष बगूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. त्यास आमच्या सोम्या जेजू तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. लुवण्याच्या समयार संतोशतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतात, उल्हासतात. तशें ती तुज्या मुखार आनंद बरी जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बारांचे झू, तांच्या खांद्या वयले लांकोडू, तांचे जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडोवन उडयली. धरणीर जणतळी तगली पांयतणां आनी रक्तान लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपन वेतेलीं आनी उज्याचो ग्रास जातेलीं. कित्याक एक बाळोग आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां. विस्मीत बुद्दिनार पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतालो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां तो नित्य काळी न्याय नितीन आनी प्रामाणीकपणान तो राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळभर सरेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आज आमकां जल्माला तारूक तोच क्रिस्तो मी. 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 सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया. ताजें नांव वाखाना. आज आमकां जल्माला तारूक तोच क्रिस्तो मी. ताजे तारण दिसपडतें गाजया. जनांगांमोदे ताजी महिमा परगट करा. सरपर जावन ताजी विस्मिता कळया. आज आमकां जल्माला तारूक तोच क्रिस्तो मी. आज आमकां जल्माला तारूक तोच क्रिस्तो मी. सा पावलोन तिताक बरयल्या पत्रांतले वसप. मोगाळ बावा, सगळ्या मनशाकुलाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या.
सर्व अधर्म आणि संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी बरवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमच्या पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो, सर्व खोटेपणांतले आमकां सोडोवच्या खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी अगोस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमिश संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हूण फर्माण धाडलें. हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें. देखून सोमेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नजरेत शहरांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीण मोरी ताचे सांगाता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक खावणेन न्हिदायलो, कित्याक चात्रान तांकां जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले. तवळ एकाच साणें सर्वेस्परसो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळया सगळे परजेक व्हड संतसाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे रातीं दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्माला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्त, फाळयांनी गुटलावन खावणेन न्हिदायलेलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच साणें देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबाराचो व्हड एक जमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्या त्या मनशांक संवसारी.
देवाचे उतर है वाकरी तुका क्रिस्ता जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो थोड्या तेंपा आदीं बेल्जियमांत एक गडीत भोव नावाडदीक जाल्लें आनी तें गडीत म्हळ्यार ओमानाचो सुलतान बेल्जियमाक भेट दिता म्हणून आनी कारण कितें म्हळ्यार ताची भलायकी बरी नासली आनी बेल्जियमांत नावाडदीक जावन आसलेल्या गास्तुइसबर्ग म्हणल्या हॉस्पिटलांत तो भरती जावंक येता म्हणून केन्ना ओमानाचो सुलतान येता म्हणून खबर जाली की तेन्ना थंयसर आसलेल्या 5 स्टार हॉटेलांत 2 म्हयने सगळें हॉटेल ताचे खातीर बूक केल्लें ताच्या आदीं कोणें हॉटेलांत रुमां बूक केल्लीं की सगळ्यांची रुमां कॅन्सल केल्लीं कित्याक ओमानाचो सुलतान येता आनी ताचे सांगाता ताचे सांगाती आनी ताच्या आडाळतेचे मनीस येतात देखून सगळें हॉटेल बूक करून दवरलें आनी प्रत्येक सावन तो थंय तावन हॉस्पिटलाक येता आसतना आस्पत्रेक वता आसतना थंयसर साबार खारां आनी प्रत्येक सेक्युरिटी आसली खंयच्याय गांवाक राय येता आसतना या सुलतान येता आसतना या एका देशाचो अध्यक्ष येता आसतना अशें घडचें साहजच सय पूण मोगाच्या भावा भयणीनो रायांचो राय जल्मात आसतना रावळ्ळें नातलें थंयसर 5 स्टार हॉटेल नातलें ना वाडदीक आस्पत्री नातली रायांचो राय शांतीचो कुवार जल्मलो एका गर्दनाच्या गोठ्यांत एक सादो अस्कत मनशा बाळ जावन सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार जल्मलो पूण जेजूचो जल्म भोव म्हत्वाचो कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या जल्मा वरवीं चरित्रां 2 वांटे जाली जेजू आदीं जेजू क्रिस्ता उपरांत म्हणून तितले मात्र न्ही जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक शांत समाधानाचो आनी सुडका सोडवणेचो संदेश घेवन आयलो आनी प्रत्येक सावन आमी मनशांनी देवा थंय कसो संबंद दवरचो ह्या विशीं एक नवो काळ सुरू जालो देवाक लागशिल्ल्यान जाणां जावंक देवाचो अनुभव करूंक आनी प्रत्येक सावन देवा थंय आमी उलोवंक ह्या देव मनीस जाल्ल्या गणिता वरवीं साध्य जालें देखून मोगाच्या भावा भयणो सांत थॉमास आक्वायनस म्हणटा देवाचो एकलोसो जनीत पूत आमी ताच्या देवपणांत वांटेली जावचे खातीर आमचो स्वभाव घेता आनी अशें मनशाक देव करूंक तो सोदता आनी आयची वाचपां आनी देवस्तुती आमी पळयलें जाल्यार हांगासर आमी बरयल्ल्या प्रमाणेच देव मनीस जाला मनशा थंय देवाक पळोवंक देव मनीस जाला मनशा थंय मनशापण रुता करूंक आनी मनशा थंय देवाक पळोवंक मग अशें भाव भयणो आयले वार आमच्या बोवारी सबार गडीत जावन आसात आनी एका रितीची खावजेणी एका रितीची भिरांत म्हणल्या बरी आमकां भोगता धर्माच्या नांवान देशाच्या नांवान मनशातीच्या नांवान गालाटो सोडून आसा आयले वार जाल्ले अत्याचार पळयत आसतना मनशापण मनशान सोडून विसर सोडलांगी म्हणलो दुबाव समेत उदेता उत्पत्ती ग्रंथ आमकां स्पश्ट करता देवान मनशाक रचयल्लो आपल्या सरक्याचो आनी स्वरुपायेचो जर देवान आमकां आपल्या सरक्याचो आनी स्वरुपायेचो रचला तर आमी आमच्या पेल्या थंय आमच्या भाव भयणी थंय देवाचें सारकें पळोवंक जाय पूण मनशान हें विसर सोडलां गाय म्हणलो दुबाव उदेता जर मनीस राष्ट्रा थंय एका मन जाती थंय एका जातीच्या नांवान प्रत्येक जावन आपले जबाबदारी थंय देवाक पळयता आनी पवित्र म्हूण लेखता जाल्यार सृश्टेचो मुकूट जावन आसच्या मनशा थंय देवाक कित्याक पळयना आनी असले संदिग्ध परिगतेंत
मुगाच्या भाव भयणो नातालांचे फेस्त आमकां बरवोसो हाडून येता आनी प्रत्येक सावन आमकां संदेश येता आमी आमच्या जिवितांत मनशापण रुता करूंक आनी आमच्या भाव भयणी थंय प्रत्येक सावन देवाक पळोवंक दैवीकपण पळोवंक आमकां आपोवणें आसा. एक पोवटी एक आजो आनी नातू प्रत्येक सावन सांजेच्या वॉकाक वेताले आनी वयर आकाशार व्हडलो आवाज आयकतलो. नातू पळयता वयर विमान. नातवाचें आबा लागीं सवाल, आबा हे विमान कित्याक आकाशार उबता? आनी आब नातवाक विवरण दिता. आले पता हे एका गांवांत सावन आनी एका गांवाक वयल्यान मनशांक व्हरून येता. ल्हान नातू आबा लागीं विचारता, आबा आमी वयर चडचें कशें? तितली लांब निसण आमी कशी हाडची? आनी तेन्ना आब म्हणटा, विमान सकला देंवता, आमी वयर वचे खातीर विमानान चडचे खातीर विमान सकला देंवता. मुगाच्या भाव भयणो, आमच्या देवा थंय अशेंच घडटा. मनशाक दैवीकपणांत उबारचे खातीर मनशां थंय देवाक पळोवचे खातीर आमचो देव मनीस जालो. अस्कत मनशा भाळ जालो. आमचे खातीर मुगाचे भाव भयणो देव सकला देवन आयलो आनी प्रत्येक सावन मनीस जावन जियेलो. देखूनच आयच्या वाचपांत आमी पयल्या वाचपांत पळयता इसाया प्रवादी प्रत्येक सावन 700 वर्सां आदी जेजू जल्मोवच्या 700 वर्सां आदी प्रवाद करता. आनी इसाया प्रवादी पळयता जेजूचो जल्म, सडवणदाराचो जल्म एक बरवशेचें किरण म्हणल्यार बरी. कित्याक इस्रायल राजाचेर दुस्मानांनी प्रत्येक सावन धाड घाल्ली आनी तांच्यो हळ्ळ्यो देसवाट केल्ल्यो आनी तांची लुवणी निर्नाम केल्ली. लोकांक तांणी बंदडेन दवरले, कैद करून व्हेल्ले. लोकांक सुडका म्हणली नातल्ली. असल्या संदर्भार इसाया प्रवादी तांकां धैर्य दिता आनी म्हणटा, प्रत्येक सावन एक शांतीचो कुवार येतलो, एक बाळ जावन जल्मतलो आनी प्रत्येक सावन दाविदाच्या सिंहासनार तो बसतलो आनी आमकां सोडवण हाडून येतलो. जें कितें इसाया प्रवाद्यान 700 वर्सां आदी प्रवाद केल्लें गे तें संपूर्ण जाल्लें घडीत आमी सुवार्थेंत आयच्या आयकता. आनी प्रत्येक सावन आयचें सगळें फेस्त हो मिस्तेर आमकां संपूर्ण जाल्ल्या विशीं आमकां विवरण दिता. पातकान त्या बंदडेंतावन सुडका मेळचे खातीर साद्या मनशांक, दुर्बळ्यांक, पातक्यांक, विधवींक प्रत्येक सावन धार्मीक नियमांतावन, शास्त्री आनी फरिजेवाच्या धार्मीक नियमांतावन सुडका दिवचे खातीर जेजू मनीस जालो, देव इमॅन्युएल जालो. जिणयेंत निराशी पण भोगलेल्यांक, प्रत्येक सावन सोलवणी आपलेल्यांक बरवशेचें किरण जावचे खातीर देव इमॅन्युएल जाता, देव मनीस जाता, आमचे सांगाता जियेवच्याक. देखूनच सांत पावलो तिताक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, देव जेजू मनशा कुळा सोडवणदार आनी प्रत्येक सावन आपणाकच बलिदान जावन जेजू भेटयता. आनी प्रत्येक सावन सांत पावल म्हणटा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडचे खातीर देवाची कृपा प्रत्यक्ष जाली. देखूनच फुलटनशी नावाड देख बरयणार आनी आर्च बिस्प म्हणटा, ह्या संवसारांत जल्मलो हर एक मनीस जल्मोवचे खातीर जल्म घेता, जियेवचे खातीर जल्म घेता. पूण जेजू क्रिस्त मात आपूण मरोन आमकां सोडवण दिवचे खातीर तो जल्मलो. आनी तेंच आमी किर्तनांत आयकलें, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडचे खातीर तारोक सावन जेजू जल्मलो. मुगाचे भाव भयणो, तारोकचो जल्मल्लो देव मनीस जाल्लो प्रत्येक सावन एक संदेश आमकां दिता, आमी घरा व्हरूंक. आमी मनशापण आमच्या जिवितांत रुता करूंक आनी प्रत्येक सावन आमच्या शेजारा, आमच्या भाव भयणी थंय देवाक पळोवंक. मुगाचे भाव भयणी, एका फाल्यां पिरगेचेंत एक स्त्री क्रिस्मसाच्या दिसा धांवून येता पाद्र्या बालाग्यांनी म्हणटा, फादर जेजू कोणेंगी काडून व्हेला, जेजू दिसाना.
आनी ह्या जागपाक गडबड नासतना ही स्त्री म्हणटा गर्दनाच्या गोट्यांत बाळोक जेजू दिसना. पाद्र्या बी सोदूंक सुरू करता. सगळीं सुतात आत्तां आसुल्लो पूण आतां दिसना म्हणून. आनी कोणें सोदल्यार दिसना. गांवांत सगळी खबर तीस. आनी सांजेर पाद्र्याब इगर्जेच्या कंपाउंडांतून भायर वेता आसतना त्याच फिरगजेचो एकलो दुबळो सदांच पिंजकर वस्तू न्हेसून आसचो त्या दीस बरें वस्तू न्हेसून आसुल्लो. पाद्र्याब ताका बरें नातालाचें फेस्त म्हूण विश करता आसतना ताच्या बोल्सांत बाळोक जेजू आसुल्लो पळयता. आनी पाद्र्याब म्हणटा क्रिस्मसाच्या दिसा अशें करचें सारकें न्हय नेंगी. आनी तेन्ना तो म्हणटा फादर म्हज्या लागीं क्रिस्मसाक घालूंक एक बरी मुस्तायकी नातल्ली. साबार दिसांत हांव जेजू लागीं मागतलो आनी एका बऱ्या मनाच्या मनशान म्हाका काल एक बरी मुस्तायकी घालूंक दिली. देखून हांवें चिंतलें जर म्हाका बरी मुस्तायकी मेळटा जाल्यार हांव जेजूक आमच्या इगर्जेंत आमच्या फिरगजेंत एक रावंड हाडून येता म्हणून. देखून जेजूक हांवें एक रावंड हाडून आयलो. आतां ताका घरा व्हरून वता म्हणून. म्हाकाच्या भाव भयणो आतां मीस जावन येता आसतना आमी गर्दनाच्या गोट्याक वचून बाळोक जेजूक घरा व्हरचें म्हूण न्हय. पूण म्हाकाच्या भाव भयणो आज आमी मिसाचें बलिदान भेटोवन घरा वेता आसतना खंडीत जावन जेजूक आमच्या सांगात आमी घरा व्हरण्याचें गरजेचें. जेजू क्रिस्त जल्मलो तो मिस्तेर आमच्या सांगात आमी घेवन वचचो गरजेचो. देखून म्हाकाच्या भाव भयणो आमी प्रत्येक सावन हो मिस्तेर नियाळटा आसतना थोड्यो संगती आमच्या जिविताक पाळोवंक आमी उडास दवरया. प्रत्येक सावन क्रिस्मस म्हणटा आसतना आडांबर मस्त आसा आनी हें साज सय जावंक पुरो डेकोरेशन जावंक पुरो आमचें शॉपिंग जावंक पुरो बरी मुस्तायकी हें सगळें आपुरबायेचें. पूण भायल्या आडंबरांत आमी क्रिस्मसाचो प्रमुख केंद्रबिंदू जावन आसचो क्रिस्ताक आमी विसरनाये. एक बरो येणार म्हणटा लेट अस ब्रिंग बॅक क्रायस्ट इन टू आवर क्रिस्मस. म्हणजे म्हाकाच्या भाव भयणो क्रिस्ताक आमच्या क्रिस्मसा वेळार फाटीं हाडया. देखून म्हाकाच्या भाव भयणो जाय जाय आमच्या जिवितांत क्रिस्त केंद्र. केन्ना क्रिस्त आमच्या जिवितांत केंद्र जाता गे खंडीत जावन आमचें जिवीत आपुरबायच जातलें. देखूनच पापा आलेक्झांडर म्हणलीं उतरां भोव आपुरबायेचीं. हजारो गर्दनाच्या गोट्यांत जेजू जल्मलो तरी आमच्या काळजांत जेजू जल्मना तर कितें फायदो. हजार गर्दनाच्या गोट्यांत जेजू जल्मलो न्हू आमच्या काळजांत जेजू जल्मना तर कितें फायदो. नातालांचें फेस्त म्हणटा आसतना आमच्या काळजांत जेजू जल्मोंक जाय. केन्ना अशें घडटा की आमचें काळीज खंडीत जावन माया मोगाचें शांत समाधानाचें राजे संदानाचें बिडार जातलें. आमी एक सवाल आमच्या संगता सदांच विचारूंक जाय. जेजू कित्याक मनीस जालो. जेजू कित्याक एक अस्कत बाळ जालो. आनी आमकां सर्वांक जाप कळीत आसा. जेजू आमकां सोडवण दिवच्याक आमकां बाचावी दिवच्याक मनशा कुळाक प्रत्येक सावन देवाचेर आपणोवचे खातीर आनी प्रत्येक सावन आमी मनशापण रुता करन आमच्या भाव भयणी थंय आमी देवाक पळोवचे खातीर जावंक पुरो आमी सदांय मिसाक वेता. सवाल म्हाका आनी तुमकां आमच्याच घरांत आसच्या हांतुळणार आसच्या भाव भयणी थंय आमी जेजूक पळयता गी. जावंक पुरो आमी मस्त दान धर्म करता जावंक पुरो आमी आमच्या वयर आमच्या हुद्द्यांत आसच्या मनशांक बरें कर मान दिता जावंक पुरो आमच्या घरांत वस्ती करच्या मनशांक प्रत्येक आमच्या हाताखाल काम करच्यांक कशें आमी तांचे लागीं आमचें वर्तन कसलें तांकां आमी मनशापणान पळयता गी. आमी नवें सुकयना जावंक पुरो पूण आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच शेतसामरा आसच्या आमच्या भाव भयणी थंय आमचो मनोभाव कसलो. कांय इल्ले जाग्याचें झगडें जालें म्हणून जावंक पुरो आमच्या हितलांत आनी तांच्या हितलांक इल्लेशें चड उणें आसा म्हणून आमी वर्सांचो आनी वर्सांचो राग दवरून जियेता गी.
आमी मस्तपटी दिंबयेर पडून मागता जावंक पुरो पूण कोस्टोनसच्या अस्कत मनशां थंय आमचो मनोभाव कसलो कांय तांकां इल्लेशें बरें मन दाखयतावगी तांच्या गरजांक आमी पावतावगी म्हणलें सवाल आमकांच विचारचें गरजेचें. आदलो जेजुईत वडील पेद्रो आरुपे म्हणटा केन्ना भुकेल्लें पोट आसा तेन्ना पर्यंत एवकारिस्त संपूर्ण जायना. केन्ना भुकेल्लें पोट आसा तेन्ना पर्यंत म्हजें एवकारिस्त संपूर्ण जायना. म्हज्या भाव भयणो, नातालाचें फेस्त म्हळ्यार फकत आडंबर जावंक नजो. नातालाचें फेस्त जावंक जाय. आमी प्रत्येक जावन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या भाव भयणीक गरजांक पावोवंक भाव बांदावपण रुतां करूंक प्रत्येक जावन एक आपुरबायेचो अवकाश. मुगाचो नातालां फेस्त येता आनी हर एक वर्सा जावन वेता म्हणल्यार बरी जावंक नजो. आमी प्रत्येक जावन आयल्याव मिसाक बसल्याव आनी उठोन घरा गेल्याव अशें जावंक नजो. जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानां वांटेली जाताव, जेजूच्या जल्माच्या फेस्तां वांटेली जावन घरा येताव, आमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन दैवीक अनुभव जावंक जाय. कांय इल्लीशीपणी बदलावण जायक जाय. आमी म्हणूंक सांगूंक जायना संपूर्ण म्हणजे तें बदलावण म्हणूंक जायना, पूण कांय इल्लीशी बदलावण म्हण जाल्या गे हें सवाल आमी विचारचें गरजेचें. दैवीक मोग देव मनीस जाल्लो, देव इमॅन्युएल जावन आमचे मदें जियोंक येता आसतना ताचो मोग हांवें अनुभव केला गे म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत. म्हज्या भाव भयणीनो, क्रिसमस म्हळ्यार जेजूचो बर्थडे, जेजूचो जल्माचो दीस. आनी बर्थडे म्हणटा आसतना आमी काणयेक दिताव, एक गिफ्ट व्हरून दिताव. तर ह्या फेस्ता दिसा आमी जेजूक काहलें गिफ्ट दिवचें? आमी प्रत्येक जावन म्हज्या भाव भयणो व्हडलें गिफ्ट सोदची गरज ना. कित्याक देवानच हो सगळो संवसार रचल्लो, तर आमी गिफ्ट काहलें दिवया? आमचें पार्थीक सैंबू जेजूक समर्पण दिवया. आमचें अस्कत मनशापण प्रत्येक जावन जेजूक समर्पण दिवया. खंडीत जावन आज जेजू आमकां आपोवन दिता. आमचें तें आसलें उणेंपण, आमचें तें आसली अस्कत काय सांडून एक बरी जिणी जियोंक. आनी केन्ना आमी अशें करता आमच्या जिवितांत देव इमॅन्युएल जाता आनी प्रत्येक जावन आमकां बरी जिणी जियोंक आपोवणें दिता. मगचो न्हू आमी गर्दानाचो गोठो पळयलो जाल्यार थंयसर व्हड आवाज नातल्लो, थंयसर संभ्रम नातल्लो, रावळेर नातल्लें, शांतपण. मोद्या राती एका ल्हानशा बेतलेहम म्हणल्या शारांत देव अस्कत मनशा बाळ जावन जल्मता. आनी प्रत्येक जावन ल्हानविकायेचो शेगूण देव मनशा कुळाक शिकयता. आमी प्रत्येक जावन कालती जावची येवंक ल्हानविकायेचो शेगूण आपणावन आमच्या भाव भयणी थंय मनशापण दाखोवंक आनी प्रत्येक जावन आमच्या भाव भयणी थंय आमी देवाक पळोवंक जेजू आमकां शिकयता. देव मनीस जाला, मनशां थंय देवाक पळोवंक आनी तोच जेजू आनी थोड्या वेळार ह्या आल्तारीक हजर जाता. म्हज्या भाव भयणो, ह्या आल्तारीक हजर जावचे जेजू लागीं प्रत्येक जावन मागया. आमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन आमी मनशापण रुतां करूंक आनी आमच्या भाव भयणी थंय देवाक पळोवंक आनी आमच्या काळजांत आनी आमच्या कुटुंबांत तोच शांतीचो कुवार जल्मोवन दी. आनी आमचीं कुटुंबां आनी आमचीं काळजां, माया मोगाचीं मंदिरां, बोगसण्याचीं बिडारां आनी राजसंदनाचीं प्रत्येक जावन हातेरां करून दी म्हण मागया. आमेन. 2020 तावन 2022 वर्सां पर्यंत येता त्या 3 वर्सांच्या अवधेक नवी गवळीक परिशद, नवे हुद्देदार, नवी अर्थीक मंडळी ही सगळीं आतां हांगासर आल्तारा मुखार येवन आपलें प्रमाण वचन करतलीं, निस्वार्थी सेवा दितलीं म्हणून आपणाची पासावणी करतलीं. आमची फिरगज मंगळूर दियेसीजेंतली एक व्हडली फिरगज आनी आमच्या फिरगजेंत 140 आनी दोग जाणां
ह्या गवळीक परिशदेंत आसात. हांव तांची नांवां आतां उलो करतना तांणी सुमेस्तनी हांगासर वेदीच्या मुखार येवच्याक तांचे लागीं हांव विनंती करतां. मनादीक बाप संतोष डिसोजा, सहायक विगार. मनादीक बाप वलेरियन पिंटो, चापलेन. मनादीक भयण सेवरीन फेर्नांडीस, सुपिरियर बेथेल कॉवेंत. सिस्टर एम्मा जोसेफ, सुपिरियर निर्मला कॉवेंत. सिस्टर बेनी बरेटो, सुपिरियर सान एलोशियस कॉलेज. फिरगजेंतल्या विविध संघटनातर्फेन अनिशा डिसोजा, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या कन्व्हिनराचे रेप्रेझेंटेटिव्ह. फ्रँक फेर्नांडीस, सान विशन पॉल सभाध्यक्ष. रिटा डिसोजा, मोरियेचे लिजन रेप्रेझेंटेटिव्ह. जोसेफ डिसोजा, JMJ CLCचो प्रेसिडेंट. प्रिसिला डिसोजा, स्त्री संचालनाची प्रेसिडेंट असे रेप्रेझेंटेटिव्ह. डॉल्फी डिसोजा, कॅथोलिक सभा. जोएल डिसोजा, ICYMचो रेप्रेझेंटेटिव्ह. मोनिका डिसोजा, दुखी साहेबच्या सोडेलिटी तर्फेन. वेलिटा डिसोजा, YCSचे एनिमेटर. आमच्या 39 वाड्यांचे गुरकार असे आसात आनी मुखार येवचे. नवीन वेगास, क्रिस राय वाडो. लिना डिसोजा, कॉसेस वाडो. आल्फ्रेड डिसोजा, फातिमा वाडो. रुडॉल्फ अँटनी डिसोजा, फातिमा पयलो वाडो. हिलरी कुटिना, फातिमा दुसरो वाडो. जोसेफ डिसोजा, ग्वादालूपे वाडो. हेराल्ड डिसोजा, बगन कुर्सा वाडो. रिची वेगास, मिनिन जेजू वाडो. कार्मिन डिसोजा, लुड्स वाडो. एडवर्ड लोबो, नितेदार पयलो वाडो. रोनाल्ड आपोसो, नितेदार दुसरो वाडो. जेम्सी फेग्रेडा, बलेके माय वाडो. जेरल्ड डिसोजा, रोजर माय वाडो. ग्रेसी मॉली डिसोजा, रुजाय पयलो वाडो. शार्लिन डिसोजा, रुजाय दुसरो वाडो. क्रिस्टीन डिसोजा, रुजाय तिसरो वाडो. प्रवीण मंतवरो, पवित्र काळजा वाडो. थॉमस वेगस, सांदानोर पयलो वाडो. विक्टर रिचर्ड वेगस, सांदानोर दुसरो वाडो. विन्सेंट टेली, सान फ्रांसर पयलो वाडो. गॉडविन अरुण डिसोजा, सान फ्रांसर दुसरो वाडो. विल्फी मोंतेरो, सान फ्रांसर तिसरो वाडो. फिलोमेना फेरावो, सान जुजे पयलो वाडो. सिंथिया मोंतेरो, सान जुजे दुसरो वाडो. जोसेफ डेसा, सान लॉरेस वाडो. प्रशांत स्टीवन, सान लुईस पयलो वाडो. प्रकाश वेगस, सान लुईस दुसरो वाडो. मॉनिका मॅस्करिनस, सान मिंगेल पयलो वाडो. माउरिस मोंतेरो, सान मिंगेल दुसरो वाडो. लवीना फेरावो, सान पाउल पयलो वाडो. जुडी डिसोजा, सान पाउल दुसरो वाडो. सिंथिया फ्लॉरेन्स डिसोजा, सान पेद्रो वाडो. अशोक डिसोजा, सान रिता वाडो. अरुण डिसोजा, सान सेबेस्टियन पयलो वाडो. डायरा अशोक डिसोजा, सान सेबेस्टियन दुसरो वाडो. मॉली सिल्विन मोंतेरो, सान सेबेस्टियन तिसरो वाडो. डेरिल डिसोजा, सान थेरेज वाडो. रिचर्ड डिसोजा, वेलंकनी वाडो. रोशन कुएलो, मिलार वाडो. मिलार मायसो वाडो. लिडविन फेरावो, क्रिस राय वाडो. प्रतिनिधी लिडविन फेरावो, क्रिस राय वाडो. मार्टिन स्टीवन डिसोजा, क्रिस राय वाडो. रोमन डिसोजा, कॉसेस वाडो. आयरीन डिसोजा, फातिमा वाडो. उर्बन डिसोजा, फातिमा वाडो. तेल्मा बबीता तावरो, फातिमा पयलो वाडो. सेबॅस्टियन चार्ल्स डिलिमा, फातिमा पयलो वाडो. शांती गॉन्फ्री डिसोजा, फातिमा दुसरो वाडो. सावेर फेरावो, फातिमा दुसरो वाडो. मेलिना शर्ली डिसोजा, ग्वादालुपे वाडो. फेलिक्स डिसोजा, ग्वादालुपे वाडो. स्टेफानिया मीना वेगस, बगन कुर्सा वाडो. जॉन सुनील डिसोजा, बगन कुर्सा वाडो. डेल्फिन पायस, मिनिन जेजू वाडो. मथायस डिसोजा, मिनिन जेजू वाडो. हर्मन डिसोजा, लुड्स वाडो. जानेट डिसोजा, लुड्स वाडो. मोरिन सिल्विया डिसोजा, नितेदार पयलो वाडो. नवीन डिसोजा, नितेदार पयलो वाडो. शरल बेनेडिक्ट टेलिस, नितेदार दुसरो वाडो. ऑल्विन डिसोजा, नितेदार दुसरो वाडो. हेनरी डिसोजा, बोलैके माय वाडो. सुमन प्रिया डिसोजा, बोलैके माय वाडो. अनिता डिसोजा, रोजर माय वाडो. सरिता जानेट डिसोजा, रोजर माय वाडो. जोसेफ मोंतेरो, रुजाय पयलो वाडो. संतोष डिसोजा, रुजाय दुसरो वाडो. अनिता डिसोजा, रुजाय दुसरो वाडो. स्टॅनी डिसोजा, रोजार तिसरो वाडो. बेनी डिसोजा, रुजाय तिसरो वाडो. एल्सी मीना डिसोजा, पवित्र काळजा वाडो. शालेट डिसोजा, पवित्र काळजा वाडो. अल्सीडा फेर्नांडी, सांदानोर पयलो वाडो. हिलरी फेर्नांडी, सांदानोर पयलो वाडो. सरिता डिसोजा, सांदानोर दुसरो वाडो. लिओ मोंतेरो, सांदानोर दुसरो वाडो. सरिता डिसोजा, सान फ्रांसिसार पयलो वाडो. अलेक्स मोंतेरो, सान फ्रांसिसार पयलो वाडो. हायसिंता डिसोजा, सान फ्रांसिसार दुसरो. सुनील जॉयसन डिसोजा, सान फ्रांसिसार दुसरो. सरिता डिसोजा, सान फ्रांसिसार तिसरो. रॉनल्ड डिसोजा, सान फ्रांसिसार तिसरो. आयवन मोंतेरो, सान जुजे पयलो. मॅक्सिम डिसोजा, सान जुजे दुसरो. फ्लाविडा डिसोजा, सान लॉरेस. आविशा डिसोजा, सान लॉरेस. झीना डिसोजा, सान लुईस पयलो. शांती क्लारा डिसोजा, सान लुईस पयलो. वानिदा डिसोजा, सान लुईस दुसरो. मॅक्सिम डिसोजा, सान लुईस दुसरो. नवीन फेलिक्स डिसोजा, सान मिंगेल पयलो वाडो. डेल्सी वॅलेंटीन डिसोजा, सान मिंगेल पयलो. सानिता वायलेट डिसोजा, सान मिंगेल दुसरो. लुसी डिसोजा, सान मिंगेल दुसरो.
फ्रांसीस पिंटो सान पावलो पयलो, हेराल्ड डिसोजा सान पावलो पयलो, नवीन नेल्सन डिसोजा सान पावलो दुसरो, शर्मिला डिसोजा सान पावलो दुसरो, फ्रांसीस मॅस्करिनस सान पेद्रो, मॉली मॅस्करिनस सान पेद्रो, आयरीन डिसोजा सान रिटा, आन्सेला मोंतेरो सान रिटा, सुनीता जसिंत डिसोजा सान सेबेस्टियन पयलो, प्रवीण जॉर्ज डिसोजा सान सेबेस्टियन पयलो, ज्योति डिसोजा सान सेबेस्टियन दुसरो, सिरिल डिसोजा सान सेबेस्टियन दुसरो, ऑस्टिन नितेश मोंतेरो सान सेबेस्टियन तिसरो, मारिया कुटिना सान थेरेस, प्रवीण प्रशांत डिसोजा सान थेरेस, क्लारा डिसोजा वेलंकनी, संतोष आल्फ्रेड डिसोजा वेलंकनी, लिडिया सल्डाना मिलार. आमच्या इस्कॉलांक विंसून आयिल्ले रेप्रेजेंटेटीव सिस्टर अनिता नतालिया बेथनी, क्लारा वेगस, आडम कुद्रू इस्कॉल. फिरगजेक विगारान नेमाक केल्ले सांदे अशे आसात: लिओ रोनाल्ड फेर्नांडीस सान सेबेस्टियन दुसरो, आब्रेल डिसोजा सान मिगेल पयलो, जोझफ फेलिक्स डिसोजा सान फ्रांसर दुसरो, हेरल्ड सेरा नितेदार पयलो, रेमन डिसोजा कॉसिस, क्लेवी पायस फातिमा दुसरो, फिलोमिना डिसोजा वेलंकनी, मीना सीमा ज्योति डिसोजा सान मिगेल दुसरो, उदया डिसोजा रुसाई पयलो, माउरिस डिसोजा लुड्स, अजय टेलिस नितेदार पयलो, मार्सेल टेलिस फातिमा, रवी रॉयस डिसोजा पवित्र काळजा वडो, ऑल्विन रोशन विपी सांत आंतोन दुसरो वडो. अशें 142 जण आमच्या फिरगजेच्या गवळीक परिशदेचे सांदे जावन हांगासर आसात. आनी हे गवळी परिशदेचे सांदे पयल्यान पयलें समर्पण करतले. ताच्या उपरांत आपणाचो कायदो जोगत्या रितीन पाळटा म्हणून उतार भास दितले. देखून हांचे खातीर ह्या आमच्या फिरगजेच्या बरेपणा खातीर आपणाची बसावणी करच्या ह्या वखदां आनी आपणाचें समर्पण करच्या वखदां बसुल्ले कडेनच हांचे खातीर आमी मागया. सुमेश तांच्या हातांत पेटलेल्यो वाती आसात. हांव समर्पणाचें विधान तुमकां सांगता आसतना ताच्या फाटाफाट तुमी त्या समर्पणाच्या उतरां म्हणची काळजांत तावन अर्थ कर म्हणचे प्रयत्न करा. हांव सुरू करतां. सर्गींच्या बापा, मनशा कुळाक सोडून लाभोवचे खातीर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें संवसारांत धाडलोय. जेजू क्रिस्तान आमच्या सोम्यान आपल्या उतरान करनेन आनी कुर्साच्या मरणा वरवीं तुजें राज प्रगट केलें. आनी हें मीस हांव मुंदारून व्हरूंक कातोलीक पवित्र सभा घडली. ह्या पवित्र सभेचो वांटो जावन आसच्या सान सेबेस्त्यांक समर्पिल्ल्या आमच्या फिरगजेच्या गवळी परिशदेचे सांदे जावन लोकांचे मुखेली जावन सेवा दिवचे भाग तुवें फावो केलाय. ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. विगार आसोवें फिरगजेच्या आत्मीक आनी लौकीक अभिवृद्धी पसोत निस्वार्थीपणान वावर करूंक आमकां प्रेरणा आनी बळ दी. आमच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या बऱ्या जिणेच्या देखी मारिफात आमी हेरांक आदर्श जावंक पवित्र आत्म्याची देणी आमकां दी. कातोलीक क्रिस्ती भावार्थ जियोंक आनी पासारूंक धैर्य आनी बरें मोन दी. आमच्या फिरगजेंतल्या हर एका कुटुंबाक, ल्हानांक आनी व्हडांक, पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक, गांवांत आनी परगांवांत आसल्यांक, हर एका संघ संस्थेच्या आनी तातूंत वावर करतल्यांक तूं सांबाळून व्हर. बरें लायक जावन बरी फिरगज बांदून हाडूंक आमकां घटाय दी. आमच्या ह्या फिरगजे खातीर आमी केल्ली बसावणी आज ह्या आल्तारी भोंवती पेटलेले वाती समोर नव्यान करता. ह्या खातीर तुज्या पुताच्या भोव पवित्र हातांनी आमी आमकांसू तुका समर्पण दिता. ताच्या भोव पवित्र कश्ट मरणाच्या पुण्या वरवीं भाग्यवंत ओंकार मरेच्या मजतीन सर्व संत भक्तांच्या आनी विशेष करून आमच्या पात्रोना सान सेबेस्त्यांच्या विनतेन आनी ताच्या मजतीन हें आमचें समर्पण मोगान तूं मानून घे.
आनी आतां तुमी फिरगज गवळी परिशद सांदे जावन लोकां खातीर उत्तीम सेवा दितल्यात म्हणून उतार भास दिवंक आसा. दाव्या हातांत तुमचे हात वात धरा आनी तुमचो उजवो हात आल्ताराच्या कुशीक उखलून धरा. हांव फिरगज गवळी परिशदेचो सांदो जावन म्हज्या कुशेन ही सेवा स्विकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक मंगळूर देशच्या बिस्पान दिवच्या सर्व आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सभे विश्वासान स्वार्थ लेखी नासतना नांव लेखी नासतना प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता म्हणून हांव परमान करतां. मोरये मायाच्या नांवी आमी जेजू तुकाच आमी समर्पण दिता. हांव मौरीस मोंतेरो सांत सेबेस्तियान फिरगज गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष जावन हो हुद्दो कुशेन स्विकार करता. पवित्र सभेचे शिकवणेक पाप साहेबान आनी मंगळूर DSCच्या बिस्पान दिवच्या सर्व आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सभे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता म्हूण हांव परमान करता. हें म्हजें परमाण पाळोवंक देव म्हाका आदार दीव. हें फर्मान म्हजे मुखार आनी फिरगजेच्या लोकां मुखार केलां. हांव श्रीमती फिलोमिना डिसोजा हे सांत सेबेस्तियान फिरगजेच्या गवळी परिशदेचो परिशदेची कार्यदर्शी जावन हो हुद्दो खुशेन स्विकार करता. पवित्र सभेचे शिकवणेक मंगळूर DSCच्या बिस्पान दिवच्या सोर आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव काल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सभे विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता म्हणून हांव फर्माण करतां. हें फर्मान म्हजे आनी फिरगजेच्या लोकां मुखार केलां. ही परिशद फिरगजेच्या सगळ्या गवळीक वावरा विशांत निर्धार करता, सूक्त सलाह दिता आनी तातूंत विशेश करून आर्थीक संगतीक फिरगजेच्या आर्थीक बरेपणाक संस्थेच्या बरेपणाक कितें करूंक आसा तें फिरगजेच्या आर्थीक मंडळींत निर्धार करूंक आसा. देखून गवळी परिशदेंत आसले हे सगळे निर्धार आत्मीक रितीन पळयत आसतना आर्थीक रितीन कशे ते उपकारा पडटात गी, लोकांक ते सांबाळूंक साध्य आसात गी, हे निर्धार फिरगजेच्या फायनान्स कमिटीन ह्या आर्थीक मंडळीन करूंक आसा. आनी ह्या खातीर गवळी परिशदेंतावन विंसून आयलेली आर्थीक मंडळी अशी आसा. त्या आर्थीक मंडळीच्या सांद्यांनी आतां अंतले वैऱ्यांक आसतले. हांव नांवां आपयतां. बाप जॉन बॅप्टिस्ट सल्डाना विगार, बाप संतोष डिसोजा सहायक विगार, श्रीमान मौरीस मोंतेरो उपाध्यक्ष, श्रीमती फिलोमिना डिसोजा कार्यदर्शी, श्रीमान आवरेल डिसोजा समितीन विंसून काडलो संतो सांत सेबेस्तियान पयलो वाडो, हेराल्ड डिसोजा गुरकार बागेवन कुर्सा वाडो, लिओ रॉनाल्ड फेर्नांडीस सांत सेबेस्तियान दुसरो वाडो, डेल्फीन पायस मिनीन जेजू वाडो, जोसेफ डिसोजा गुरकार ग्वादलुपे वाडो, जेराल्ड डिसोजा गुरकार रोजार माय वाडो, नवीन डिसोजा सामिंगेल पयलो वाडो, आवरेल डिसोजा सामिंगेल पयलो वाडो. अशें
हे सान सेबेस्त्यान फिर्गजेच्या आर्थीक परिशदेचो सांदो जावन हो हुद्दो कुशेन स्विकार करता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक मंगळूर देशच्या बिस्मांत दिवच्या सर्व आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव खाल जाता. फिरगज सभेचो आनी फिरगज गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सोवें विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगजेची सेवा करता आनी फिरगज आर्थीक परिशदेच्या जमतेचेर विचार विनिमय केल्ले विशयी आनी निर्धारा बावती गुप्तपण सांबाळटा म्हणून हांव फर्मान करतां. हें म्हजें फर्मान पाळूंक देव म्हाका आदार दिवं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता आमी तो तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशतेन जेजू भाग्यवंती मोरये विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सर्गींच्या आमच्या दाळ बापा, आमच्या फिरगज गवळी परिशदेक आनी आमच्या आर्थीक मंडळीच्या सर सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ तुज्या कुरपेच्या बेसावांनी बरो. निस्वार्थीपणान कसलो सुस्वार्थ लेखी नासतना निजायकी आमची फिरगज बरी करच्याक आनी उंचल्या फावंडाक सोलोवन व्हरच्याक तूं तांकां तुज्या कुरपेच्या मजतीन बरो. आमच्या फिरगजेच्या लोकांचे विश्वासी सांदे जावन तांणी सांगलेलें आपल्या मोतीं जिरोवन निजायकी तांतूं कितें फिरगजेच्या बरेपणाक उपकारता तें सगळें ह्या विविध समितींच्या मागण्या वेळार ह्या जमती वेळार तांणी बरे निर्धार घेवच्याक तूं तांकां कुरपेन बरो. मोरये माये, तूं आमची जतन घेताय. ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या गोपांत वेंगय आनी फिरगजेचे बळादीक कांबे जावन फिरगजेच्या उंचल्या प्रगतेक तांणी फुडें मेटां काडच्याक तांकां तूं राख आनी सांबाळ. हें सगळें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आनी सरपोदेदार देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमच्या सांगाता सदां रावो. ह्या सगळ्यांक तुमी एक बऱ्यो करून ताळयो दिया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, गॉड ब्लेस यू. तुमच्या जाग्यार तुमी फाटीवेचे. आज आमी बाबार्ताची उसारणी करता आसतना प्रत्येक सावन देव मनीस सल्लो मिस्तर आमी नियाळता देखून आनी पवित्र आत्म्या तो मनीस सलो म्हणचे उतरां म्हणटा आसतना दिमी मारची. जे कोणा दिमी घालूंक जायना तांणी प्रत्येक जावन बरें करून बागवून नामान करचें. जोडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो. सरगार सोडलो आनी सर्प देवाच्या उजव्यार बसला. थंय तांच्या आनी मेल्ल्याची मुनसुबी करूं येतलो. सतमंतां देवाक पवित्र सभे भक्तांचो एकता, पातकांचें बगसाणें, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप, आमची मागणी तो आयकता म्हणल्यार बरवोशान आमची प्रार्थना सुम्या समोर आमी दवरया. पवित्र सभेच्या सर वडिलांनी, मनियरांनी आनी धर्मीक भाव भयणींनी तुजो अपरिमीत मोग नियाळून आख्ख्या संवसाराक मोगाचे साक्षी जावन हेरांक उजवाड जायशें कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कलतेपण आदारून सतानितीन विशेष जावन दुबळ्या धाकट्यांच्या उदारगते पसत कलमीत नासता वावरूंक आनी शांती समाधान आसा करूंक गरजेचो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी, काजारी जोड्यांनी, युवजनांनी, भुरग्यांनी आनी कुटुंबांच्या संद्यांनी तशेंच शांती समाधान नासता एकसुरपणान जियोवच्या सर्वांनी आपआपले उणेपण सांडून एकामेका भगसून कुटुंबा जिवितान संतोष उमळोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक.
ह्या फेस्ता संदर्भार आमच्या कुटुंबांत हांव पयस परगांवांत वावर करनासच्या सर आमच्या भावा भयणींक कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक सर धर्माच्या जाती गतीच्या लोकांक जेजूच्या जल्माचो संभ्रम बरोशाचे किरण आनी माया मोगाचे देणे जावं दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुवें मनीस जावन आमचें मनशापण पवित्र केलें. आमची कूड देवाचें मंदिर म्हूण करी समजुनी जोडून गर्भपाताच्या मादक द्रव्यांच्या लैंगीक ओडणेच्या बंदपासांतलें सोडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या आमच्या सर याजकांक धर्मीक भयणींक वडिलांक तशेंच दर्यांत न्हंयेंत विविध जाग्यांनी वावर करच्या सर्वांक तुज्या कृपेन नेटय आनी सदांच तुज्या पुताचो संतोश अनुभव करूंक दैवीक सक्तेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा सर्गींचे बापा, आमी उसारल्यान ती मागणी आनी आमच्या काळजांत आसा ती मागणी आमी तुका भेटोवन दिता हांव. तुजी खुशी वयतर ती सर्व आमकां मेळाशें कर. आमी प्रत्येक सावन आमच्या जिवितांत मनशापण रुता करून आमच्या भाव भयणी थंय देवाक पळोवंक प्रत्येक जो तूं आमकां आदार दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दान जमो करच्याक आयदनां व्हरचीं. तुमच्या कुशेचें दान ह्या दिसा तुमी दिवचें. भेटवणेचें गीत. संतोषाचे गीता गावून दिनवासनेची काळजा घेऊन आयल्या बापा तुझे समोर काळी काढू घे बापा घे ही काळी घे बापा घे ही काळी काळी आगाची कशा वावराची उदार मोनाची उड्या वायनाची जिणे देण्याची जेजू बाळका सोवे भेटोवन दिवची. बापा तुवें ओपून दिलोय तुज्या पुताक सोडून दिवच्याक सोडून आज्ञा मनशा कुळाक आमचेर तुवें केल्या यज्ञा म्हणून करा कितें पाटी दीव ह्या वेळार घे बापा घे ही काळी काळी मोगाची काळी त्यागाची कशा वावराची उदार मोनाची उड्या वायनाची जिणे देण्याची जेजू बाळका सोवे भेटोवन दिवची. ते बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या या पवित्र सेवेचा जबाब सर्वेस्वर मानून घे. देवा आमच्या दयाळ बापा, आयचे राती हांव वार मायेन आपणाक जल्मल्या तुज्या एकल्याच पुताक उतरां त्या मोगान तुका समर्पिलो. त्याच मोगान आनी दिनवाशी काळजान तसो जल्म संभ्रमून आमी करता ती भेटवणी माईपासान तूं मानून घे. तुज्या प्रतिबंध पुता जेजूचे नांवे.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परादय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो आनंद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनुष्य रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचू आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सो दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवून बापा पासोत, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा पासोत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच करो भवार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासोत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमच्या भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिवा आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भाग्यवंत मरयेन आपले अहंकारपण सांबाळून संवसाराच्या सोडवणदाराक जल्म दिलो. ती भोव पवित्र रात आमी संभ्रमता आनी त्या मरयेक त्याच जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोम्या आनी देवाच्या सदांच अहंकार मायेक भोगतीन आमी वंदिता. तेच परी तेज्या पतीक भाग्यवंत जुजेक, तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब जुआंव थॉमास, जाकोब फिलीप, लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस्त कर्नेल सिप्रियान थॉमास, बार्थोलोमेव मातेव सिमेव आनी तादेव, क्रिसोगन जुआंव आनी पावलो, कॉस्म आनी दम्यांव, ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षसाक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंत आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी.
बापा, तुझ्या मणियारांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितान तुजी सवस्त आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोरपदरा बापाक दोळे उबारून दिनवासलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूची. तेच परेन जेवण जातास ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली आनी तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येयल्यान सोम्या जेजू तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमे भोवन देवा आमी तुका समर्पितांव. ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी, बाबार्थांच्या बापा अब्राहामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सोरपोद्वेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरो. सर्वेश्वरा, आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट करे. भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. तुजे अगणित काकुळतेचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयनाका, पूण आमची पातकां बगस आनी जुवांव स्तेफन, मातियास, बार्नाबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेची तूं सर्वेस्परा ह्यो सोर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं,
तुजी कुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेसू क्रिस्ताचें येणें बरवोशनांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मोग सोगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. ऐका 30 जाग्यांनी एवकरिस्ताचे मणयारी आणि विशेष मणयारी तुमचे लागीं येवन क्रिस्त प्रसाद वांटतात. तुमच्या कुशीन कोणी अक्रिस्तांव पावनात म्हणून भक्तीपणान तुमी एवकरिस्त स्वीकार करचो. तशेंच मिसा उपरांत बाळकाच्या उम्या वेळार 3 मनशां तुमच्या लागीं येतली. बाळकाचो उमो स्वीकार करच्याक भक्तीन कार्य वांटली जाया.
श्री गवळी विशेवार आसतना भडव्याचो ताळो आयकता गायनान महिमा महिमा देवा उन्नती भूमी सर्व मोर्चा शांती महिमा महिमा देवा उन्नती भूमी सर्व मोर्चा शांती वांटो घेतलो ह्याच संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सर्गार ताचे महिमेवंत आमकां वांटेली कर हे आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमीक मानाची वात दिवच्याक तांचे लागीं विनंती करता. मेल्विन्सी आनी विल्मा डिसोजा लुड्स वाडो, प्रिन्सी डॅफ्नी डिसोजा बगेवंत कुर्सा वाडो, लुईस पिंटो आनी कुटाम सान फ्रांसिसावेर दुसरो वाडो, विल्फ्रेड आनी तडेसा नितेदार दुसरो वाडो, फिलिप फेरावो आनी कुटाम लुड्स वाडो. आज क्रिस्मस केक वांटच्या खातीर आयिल्लें दान प्रियांका मोंतेरो सान पेद्रू वाडो 15,000 रुपये, लिओ कुटिना आनी कुटाम सांदेरोज वाडो 5,000 रुपये, अमिशा आनी ॲशली डिसोजा फातिमा पयलो वाडो 1,000 रुपये, विल्फ्रेड आनी अनिता डेसा नितेदार दुसरो वाडो 1,000 रुपये, रिचर्ड आनी जुलियट डिसोजा वेलंकानी वाडो 1,000 रुपये, बेनी डिसोजा रुजाय तिसरो वाडो 1,000 रुपये, सान पेद्रू वाड्यागारां पेरमानूर 1,000 रुपये. आयच्या पिवानाक मॉल्टाचे स्पॉन्सर्स कॅथोलीक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी पेरमानूर 10,000 रुपये. कदेलांक दान DL जर्मी मोंतेरो सान लुईस पयलो वाडो 7,500 रुपये. आयच्या हांगासर गेल्ल्या ह्या LED स्क्रिनाक दानी जोझफ फेलिक्स डिसोजा सान फ्रांसिसावेर दुसरो वाडो 7,500 रुपये. ह्या सर आमच्या दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. धन्य देवाचें विंसनार आशिर्वादां तांचेर मागता. आमी आतां सोलून आसा. बाप वलेरेन पिंटो, बाप संतोष डिसोजा, बाप पॉल फर्नांडीस, बाप प्रवीण जॉय सल्डाना, दियाकोन स्टीवन कुटिना तशेंच म्हज्या तर्फेन तुमकां सर्वांक नाताल फेस्ताची परबी पाठयता. जेजूचें शांत समाधान तुमचे संगी आसूं दी. गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दयेकरन फेस्ताचे उल्हास फावीत करा. फाल्यां सकाळीं हांगासर एक मात्र मीस आसा आनी तें मीस सकाळीं 7:30 वरांचेर आसतलें. घरा आशिल्ल्यांक दयेकरन तिडसिया. आतां मीस जाल्लेंच मिसाचो आशिर्वाद जातस बाळकाचो उमा आसतलो आनी त्या उमा वेळार कुमगाराक आयले बरीस तुमी भक्तीन येवचें. वेदी सेवकांनी बाळकाच्या उम्या वेळार दान जमो करच्याक साहकार दिवचो. ताच्या उपरांत मीस जाल्लेंच हांगासर सांस्कृतीक कार्यां आसा. एक मुक्काल घंटो सांता क्लोज आनी विविध मनोरंजन कार्यावळी आनी हे मुक्काल घंट्याचो नाटक सडुणें 10:30 वरां सुकल्यार 11 वरां भितर हे सगळे कार्यक्रम सोंपतले.
तुमचे लागीं एक विनंती, सकाळी मीस आसा मस्त वाहन येतात, देखून खंयसर पुरो कुंदे आसात या कोणशांत सायडीक तुमी बसलेलीं कदेलां दया करून रास करून दिलीं जाल्यार आमकां मस्त उपकार जाता. तसोच स्वच्छता भारताक आमी मस्त महत्व दिता. खंयसरी कोयर घालनाकात, डस्टबिन्स आसात त्या डस्टबिन्सांनीच कोयर घाली जाय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती. आतां मीस जाल्या उपरांत युवाजन तशेंच गवळी परिशदचे सांदे सांगाता मेळून तुमी बसयले कडेच कुस्वार आनी पिवण हाडून येतात. तुमचो मोठो सहकार तुमच्या लागीं विचारता. 26 तारखेर फाल्यां 25 तारीख 26 तारखेर ब्रेस्तारा वेदी सेवाक भुरग्यांची सोडेलिटी आनी भुरग्यांची गायन मंडळीच्या सांद्यांक पिकनीक दवरलां. सकाळीं 7 वरार हांगातावन वसोंक आनी सांजेर 7 वरार फाटीं पावतात. भुरग्यांनी बाप संतोशा लागीं संपर्क करून तांची नांवां दिवची. भुरग्यांच्या पिकनिकाक बस दिल्या सांत सेबेस्तांव दुसऱ्या वाड्याच्या गुरकार अशोक डायरा डिसोजाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जानेवारीच्या 1 तारखेर बुधवारा सकाळीं 6:30 वरार आनी उपरांत 8:30 वरार अशें 2 मिसां आसात. जानेवारीच्या 1 तारखेर 6:30 आनी 8:30. डिसेंबराच्या 31 तारखेर मंगळारा दिसा सांजेर 7 वरार आराधन आनी ताचे उपरांत 8 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें. आतां नास्तां फेस्तां जावन सुरू करून आमच्या फिरगज फेस्ता पर्यंत जायतीं फेस्तां आसात, रेस्पेरां आसात, हेर कार्यक्रम आसात. देखून आमकां ह्या जागांक इल्लें बिजी आसा. देखून विशेश करून विगाराक म्हाका मेळूंक खुशी व्हरतले आनी सकाळीं 9 वरां पयलें आयल्यार बरें. ताच्या उपरांत येता जाल्यार ऑफिसाक एक फोन करा, विगार आसा गी म्हणलें समजून घेया, या कितल्या वेळार फाटी येता म्हणलें समजून घेया. तशेंच रोसाचे कार्यक्रम जावन दी हेर कार्यक्रमां कितें आसात ताका आमंत्रण घेतलेलें आनी दया करून वेळार येवचें आनी आपोळे मेळ्ळ्या वोवळ्यांनी वेळार सांजेर 7 वरार मागण्याक हजर जावच्याक आमी विनंती करता. फकत जेवणाक न्ही, सगळ्या संभ्रमाक मागण्यातावन सुरू करून तुमी सांगात दिवच्याक तुमच्या लागीं विनंती. आमच्या फिरगजेंत सेवा दिवन लोकां मोगाळ जाल्लो 2 वर्सां आमचे मोदेगांत आसलो मानादी बाप प्रवीण जॉय सल्डाना आज आमचे मोदेगांत आसात. हे मिसाचें बलिदान तांणी बटयलां आनी आमच्या जिविता उपकारसो एक अर्थभरीत तांणी संदेश दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांकां 1-2 बऱ्यो ताळयो दितात गे. हांव तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन प्रवीण जॉयक एक फुलांचो तुरो दिवन मान करूंक खुशी व्हरता. हांव विनंती करता आमच्या बेतेल कॉमेंदाची वडील सिस्टर सेवरीन आसा, तिणें दयाकर मुखार येजे आमच्या सुमेस्तांच्या नांवान हांगा आसात. इल्ले मोठे जाल्यात तुमी आनी मोठे जाया. ओके, परतून 2 ताळयो दिया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, व्हरतो संतोष म्हाका पेरमानूराक पाटी येवंक 2 लगभग 2.5 वर्सांचें शिकप जाल्या उपरांत हांगासर पाटी येता आसतना विगार बापान म्हाका व्हरतो स्वागत दिला आनी प्रत्येक जावन हांगासर हांव सहायक विगार जावन म्हजी सेवा दिता आसतना ताणें म्हाका भरपूर सहकार दिल्लो आनी मार्गदर्शन दिल्लें. तशेंच म्हजें शिकप करता आसतना ताणें म्हाका बरें मार्गदर्शन दिलां आनी प्रत्येक जावन पाठिंबो दिला. तांकां म्हाका हांगासर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक अवकाश करून दिल्ल्याक विगार बापांक तशेंच सहायक विगार म्हजो संगाती बाप संतोश तांकां, चापलेन तशेंच दियोकोन आसा आनी तशेंच बाब पावल आसा तांकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक जावन हांगासर आयिल्ल्या वेळार पेरमानूरसर लोक खंडीत जावन भोव मोगाळ आनी भोव वर्त्या रितीन तुमी म्हाका स्वागत केलां आनी सबार जाणां येवन खंडीत जावन भोव आपुरबायेन उलयल्यान खंडीत व्हरतो संतोश आनी दादोसकाय हांगासर येवंक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे पासून तुमी मागा, तुमचे पासून ते खंडीत जावन हांव मागतलो. तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबांत सर्वांक बरें फेस्त मागता. देव बरें करूं. सांगातच म्हळ्यार भुवनेश्वर तावन झेवियर युनिवर्सिटीचो आमचो पाद्र्या मोगाचो पाद्र्या म्हजो सांगाती बाप पॉल फेर्नांडीस हांगासर आसा. ताची PhD इकॉनॉमिक्सांत तो बेल्जियमांत आमी सांगाता शिकले. मागीर PhD ताणें जर्मनींत केल्ली आनी भुवनेश्वर युनिवर्सिटी ताणें बांदून हाडली. कांय दिसांतल्यान सरकारा लागीं विचारन सुमार एक 35 एकरो जागो युनिवर्सिटी खातीर केलो आनी लगभग फाटल्या 6 वर्सांनी 600 करोड रुपयांचें काम ताणें केलां. फादर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुमी मुखार येवचें आनी एक फाटल्या 70 वर्सांनी आमच्या मोदेगांत आयला. तुमी एक फुलांचो तुरो घेवचो. दोगां सुपिरियर वरली कोणाक बेन्नी घेया बेन्नी दिसना अप्रूप बेन्नी दयेकर मुखार येवन तुमी पाद्र्याबाक एक फुलांचो तुरो दिवचो. तुमी केदां जेजुवितां सांगाता काम करूनच आसतात
देखून नेहरू नगरचे सुपिरियर सिस्टर बेनीन एक फुलांचो तुरो दिवच्याक हांव विनंती करतां. बाब पॉल फर्नांडीस म्हजो बारी मोगाचो मनीस, ताच्या डेतां हांवें मस्त कोटी कुमसार जावचें. फादर मस्त संतोश तुमी आसात म्हणून. मुखार या फादर इल्लेशे फोटो काडूंक आसा. सर तरणाट्यांक भुवनेश्वर जामशेदपुराक वेलकम. आनी प्रिस्ट जावन कोणाक मन असल्यार पळय येत, आनी सिस्टर जावन कोणाक मन असल्यार येत. ओके. आनी सगळ्यांक तुमकां क्रिस्त जयंतीचें बरें फेस्त मागता. थँक्यू. आमच्या ICYMच्या सांद्यांनी बांगराळ्या जुबलेवाच्या उडासाक एक भोव सोबीत व्हडलो सयत गर्दानाचो गोठो केला. हांवें सांगलें बजेट 10,000 रुपया आसाचें म्हणून. मागीर वारजी करन हांवें कांय दिना म्हणल्या वेळार स्पॉन्सर काणयोन लगभग 50,000 रुपया तांणी करशिल्ल्यात. 1 म्हयनो दीस आनी रात काम करन तांणी तो एक बरो सोबीत गर्दानाचो गोठो केला. आमी हे दळू सुद्दाचे फोटो पेपरार धाडल्यात. फाल्यां येतलो म्हणले म्हजे पातयेनी. इगर्जेच्या भायर डेकोरेशन केलां. फिरगजेंत कॅरल्स केल्यांत. बारी उमेदीन ते आसात. तुमचो मोठो सहकार तांकां मेळ्ळा. ICYMाक देव बरें करूं. नातालां फेस्ता संदर्भी वाड्यांनी लायटिंग्स आनी नेखेत्रां घालून नातालांचो संभ्रम सोलोवच्याक मस्त तुमी उमेद घेतल्या. विशेश करून गुरकारांक, वाड्या प्रतिनिधींक, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या साचेताकांक आनी तुमकां आमच्या 39 वाड्याकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तो कट्टो वळापेटेतावन आमच्या इगर्जेच्या महाद्वारा पर्यंत हांव एक विशिश्ट रितीन बारीक सिस्टमॅटीक रितीन 20 दिव्यांनी मारोग संग्रहालय रीत पळयत आसतना पोट भरून येता, काळीज फुमारता आनी जायकी संतोश. देखून सगळ्या पेरमानूर स्पोर्ट्स क्लबाक तुमच्या तर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा. बऱ्यो ताळयो. पेरमानूर स्पोर्ट्स क्लबा लागीं विनंती करचें कितें म्हळ्यार हें इतलें बरें काम अशें राव वयनाकात. हर एक वर्सा मुखार सुनवरा देवाच्या व्हडा महिमेक जाता जाल्यार आमचें व्हडलें फेस्त जाता पर्यंत तुमी तें दवरा म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. कितेंय जावं दी, तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. येता त्या सोनवारा आमी बाळकांचो दीस आचरण करता. सोनवारा दिसा सकाळीं 7:30 वरार भुरग्यां खातीर आनी बाळशां खातीर एक सडीत मीस दवरला. आनी ह्या मिसा वेळी भुरग्यां खातीर विशेश मागणे आनी आशिर्वाद आसतले. देखून बाळशांक, बाळकांक, ल्हान भुरग्यांक वडिलांनी तुमी मिसाक हाडचें. फिरगजेच्या फेस्ता वेळार आमकां वांटूंक नारलेल तेलाची गरज आसा. इगर्जेच्या ऑफिसाक पावीत करा. येवच्या आयतारा म्हळ्यार डिसेंबरच्या 29 तारखेर आज हांगासर कोण वेदी मुखार आसतली ही आमची नवी गवळी परिशद. तांणी सुमेस्तांनी सकाळीं 7:30 वरांच्या मिसा उपरांत गवळीक परिशदच्या जमत 1000 आसचें. कोंपरीच्या पुरशांवाच्या मार्गा विशांत सगळें बदललां. खंयच्यान आमी हेजो निर्धार घेवंक आसा. फेस्ताच्या आचरणा विशीं निर्धार घेवंक आसा. गर्बेजमेंटा विशीं निर्धार घेवंक आसा. देखून सगळ्यांनी दयेकरून येवच्या आयतारा 7:30 मिसा उपरांत नव्या गवळी परिशद संध्यांनी मिटींग 1000 आसचें. आमच्या इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत बरें शिकप, मुखेलपणान तरबेती, आत्मीक संगतीक महत्व मेळटा. देखून भुरग्यांक आमच्याच इगर्जेच्या सर इस्कॉलांक कन्नड मिडियम जावं दी, इंग्लीश मिडियम जावं दी, हे भरती करा. हर एका हप्त्यांत तांकां मीस आसता. फेस्त परबा वेळार कुमसार आसता. आध्यात्मीक संगती तांकां शिकयतात. आमचे ब्रदर आनी पाद्र्या बी थंयसर वचून शिकयतात. धर्म भयणी मोठो सहकार दितात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. बेंगलोरतान होस्ट आनी पार्टीक लहान दिल्या श्री मावरीस देसा कुटाम, तशेंच डॉल्फी देसा आनी कुटाम सांलोरेस वडो, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. CLCच्या तर्फेन आज ड्रॉ करूंक आयोजीत केल्लें पिक एंड विन ड्रॉ इल्लेशें फाटीं घालां. तें पास्कां फेस्ता वेळार चलतलें. दयेकरून फिरगजगारांनी सुदारचें. आमच्या फिरगेजेच्या हॉलाचें काम बरान चलून आसा. मे म्हयन्यांत म्हाका ट्रान्सफर आसा तें तुमकां कळीत आसची गजाल. ताच्या पयलें हें काम पोंता पायजे म्हणून विनंती. तुमच्या हर एका वाड्यांत गेल्या त्या वर्सा करेजमा वेळार हांव आयिल्लो. देवान आमकां हर एकल्याक एक न्हय तर एका रितीन जायतें बरेंपण गेलां. देखून देवाच्या उद्दार मेळनातय आमी उद्दार जावंक आसा हें मतीन दवरून तुमी सुमेस्तांनी हांगा आशिल्ल्यांनी उदार म्हण दाखोवन दाराळ काणीक दी जाय म्हणून हांवें तुमच्या लागीं विनंती करची. प्रत्येकन आतां बिल्लां बांदूंक आमकां मस्त खर्च आसा. देखून व्हडल्या फेस्ता पयलें तुमची वंतिकी दयेकरून फावीत करा. हें एक काम पोंताक पावया. कित्या खातीर हें हांगासर काजारां करन फिरगजेक पयशे करूंक न्हय. आनी जर तर थंयसर कांय मुनाफो जालो जाल्यार आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दिवच्याक तांतले पयशे वापारी जाय म्हणली एक आलोचन. तें चिंतप आमी मतीन दवरता. केज जाल्लो समाज आशिल्लो. बँकांतले रीण काडूंक आसाद जालां. ती केज आनिकी चलून आसा.
तशें म्हणटा आसतना कोंता पावच्याक तुमी म्हजे हात पाय तकली सकट गटकरी जे इलेल्लें टेन्शन न्ही मस्त टेन्शन आसा देखून दयेकरन तुमचें बरें मन दाखया आमी सगळीं ह्या संतोशान वांटेली जावया मुखल्या पिळगेक आमी एक बरें काम केलां ह्या हंताचेर पोस्ट सेंटिनरी जुबली जाल्ल्या वेळार आमी हें बरें काम केलां म्हणून एकामेकाक सांगया कोणा दिवंक मन ना देखून पाड उलयनाकात एक शब्द बरें म्हणी उलया बरें जाता म्हणून केदाळ पाड उलयतात तें सगळें ओमतें पडटा तशें जायना जावं दी बगार काम कश्टांचें तुमचें उदार म्हण दाखोवन बरो साहकार दिया तुमचे लागीं ही म्हजी खालती विनंती आमचें व्हडलें फेस्त येवचें आसा तसो विवर आतां सांगता कित्याक म्हळ्यार सगळीं तुमी हांगा आसात जानेवारीच्या 10 तारखेर सांजेर 6 वरार शुक्रारा दिसा बावटो उबोवन 9 दिसांचें 9वें आमी सुरू करता 12 तारीख आयतार त्या दिसा कोंप्रिचो पुरशांव ताचे उपरांत त्या कोंप्रीच्या फेस्ता दिसाच आमी सगळ्या फिरगजगारांक दानीक बरें म्हण दिल्ल्यांक मुद्दम रावल्या हर एकल्याक मानाच्यो वांटी दिता देखून फेस्ताक जावं दी लायटिंगा जावं दी केदाळे जावं दी तुमी दान दिता जाल्यार वाती दिवच्यो आमी त्या कोंप्रीच्या आयतारा म्हणून तुमी बरें कर मतींत समजणीत मतींत दवरचें आनी उपरांतल्या आयतारा जानेवारीच्या 19 तारखेर फिरगजेचें व्हडलें फेस्त आचरण करता कोंप्रीच्या आयताराक तशेंच फेस्ताक 25,000 रुपये दिवन तुमी पेरजेंत रावयेत बँड जाय तर 10,000 रुपये तुमी स्पॉन्सर रावयेत लायटिंगा 5,000 रुपये दिवन स्पॉन्सर रावयेत न्ही जाल्यार 1,000 रुपये मुर्दोम दिवेत व्हडलें फेस्त सोमतस आमी गरबेजमेंता आराम करता देखून फिरगज फेस्ताची वंतिगी आनी वार्शीक कायदो तुमकां दिल्लीं खावारां आसात तांतू घालून तुमी जाता तितले बेगीन पावीत करा नातालांच्या फेस्ताच्या संभ्रमाक विशेष रितीन सहकार दिल्ल्याचो उपकार बावडूंक खुशी व्हरता हाचें सांस्कृतीक कार्य मानून हाडिल्ल्या आमी CLCक देव बरें करूं म्हणटा गर्दनाचो गोठो केल्ल्या डेकोरेशन कॅरल्स हाची जबाबदारी घेतल्या आनी विविध रितींची बांटींच घालची आनी हेर जबाबदारी घेतल्या ICY देव बरें करूं ह्या सगळ्या कार्याक आदार दिल्ल्या फिरगज उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकार गवळी परिशद आध्यात्मीक समिती येवकरिस्ताचे विशेष म्हणयारी YCS SSVP हेर विविध संघटना आर्थीक मंडळी हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा मिरन्या पावलू सांगाता ताच्या सांगाती मस्त वावरल्यात इगर्जेंत वर्सभर वावर दिवचें शांती डिसोजा आसा फ्लोरीन पिंटो आसा दुल्सिना पोस सुनील मोंतेरो ज्योती डिसोजा सिसिलिया कुटिना तांकां आमी ऋणी आसा सोजा सावंड्स असो लॉरेन्स डिसोजा लायटिंग आनी सावंड्स घालां ताणें जोझफ मोंतेरो सुपर डेकोरेटर्स एंजल्स इलेक्ट्रिकल्स रोशन डिसोजा निर्मशा आमिना हिलारी कुटिना DL जेर्मी मोंतेरो स्वीटी केटरर्स हांचे तावन मोठो सहकार मेळ्ळा लोकांक मॉल्ट वळखून तुमच्या कॅथोलीक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी पेरमनूर हांणी दान दिलां कुसवार दिल्या आमच्या फिरगजगारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा तो आमी वांटतल्या सड्ड येवना इल्लोसो आयला वांटून खाया LCD स्क्रीन घालच्याक स्पॉन्सर रावल्या जोझफ फेलिक्स डिसोजा सान फ्रांसर दुसरो ताकाय देव बरें करूं आमची पोसाकुराल TV आसा तशेंच आमचो फोटोग्राफर पच्चू आसा डेम्मी आनी नेल्लो वर्साच्या मोदेगांत जायते पटी आमकां मोठो सहकार दितात पोसाकुराल TV सांगाता अब्बाका TV हांगासर येवन पावल्या तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा इगर्जेच्या कामाक आनी सगळ्या कार्यांक आर्थीक कुमोग दिवच्या तुमकां फिरगजगारांक सर्वांक हांव ऋणी आसा विविध रितींनी कुमोग दिवच्या हर एका संघटनाचो नांव हांव काडिना तांकां उपकार मानता आज आमच्या गायन मंडळीन मिसाच्या पयलें भोव संबीत करून कॅरल्स गायन केल्यांत आनी मिसाच्या वेळार अर्थाबरीत गायन मांडलां तांची शिस्त पळयत आसतना तांचे युनिफॉर्म पळयत आसतना तांणी दिवची सेवा पळयत आसतना संगीत कळिल्लें पळयत आसतना मस्त धादोसकाय तांकां 2 थाळयो दी जायत सामय पोरू म्हाका तुमची उडास विसरालो देखून हे थाळयो पोरूंच्याय आनी हांवणूच्या दोनीय करसाक जायत गी सगळें वर्सभर इगर्जेंत LCD हांगासर LCD वापरूंक आदार दिल्ल्या विनोल डिसोजा ॲलिसन डिसोजा रिशल डिसोजा मॅक्लिन डिसोजा जोविटा डिसोजा नवनीत डिसोजा नांवां सुकलांगी कळीत ना हर एकल्याक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या भावान आनी भयणीनो फाटल्या 3 वर्सांची गवळीक परिशदेची अवधी संपली आनी आतां नवी गवळी परिशद गेल्या त्या सरल्या 3 वर्सांच्या सगळ्या गवळी परिशदेचो हर एका सांद्याचो नांव काडिनासतना हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा तांच्या तर्फेन आमचो येदोळसो पूर्व 31 तारीखे म्हसर उपाध्यक्षान असो श्रीमान मेल्विन सी डिसोजा आनी तेदोळ पर्यंत कार्यदर्शी जावन असो श्रीमान रोनाल्ड फेर्नांडीस तुमी हांगा वेदीक येवच्याक विनंती करता
तशेंच जनराच्या एका तारीखेक हांव श्रीमान मावरीस मोंतेरो उपाध्यक्ष जावन आनी श्रीमती फिलोमिना कार्यदर्शी जावन सेवा दितालीं तांणी वेदिके येवचें. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो येदोळसो सचेतक सगळ्या फिरगजेक मुखेली जावन आमचो सांजुजे पयल्या वाड्याचो गुरकार मेल्विन डिसोजा वावुरलेलो आसा. आनी मुखल्या दिसांनी रिटायर्ड गुरकार जावन रिटायर्ड जाल्लो पेद्रू वाड्याचो श्रीमान डेमिस्ट्रेस डिसोजा ताणें ही जबाबदारी घेतल्या. तांणी दोगांनी वेदिके येवच्याक हांव विनंती करतां. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ही व्हडल्यो जबाबदारी. म्हाका कुटी पडच्यो उण्यो कालय आसल्या कुटी पडच्यो उपाध्यक्षाक आनी कार्यदर्शीक आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या सचेतकाक सगळें कितें आसा आरावन नेरावन गरजेचें आसलें मात्र म्हाका सांगतात उरलें सगळें कश्टांचें आपल्याच काळजांत जिरयतात. खंयचोय संदेश तुमकां आमी घालता जाल्यार उपाध्यक्ष मेल्विन तो घालचो. भविश्या आनी मुखार हांवें अरुणा लागीं विचारचें पडटा, तो बारी हुशार आसा म्हणून हांवें आयकलां. हर एक रिपोर्ट बरोवच्यान रोनी मस्त 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 उमेद घेता. आनी फाटल्या 3 वर्सांनी सगळ्या फिरगजेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जिवाळ दवरच्याक जुजे वाड्याचो गुरकार पयल्या वाड्याचो गुरकार मेल्वी मस्त वावुरला. हांकां तेगांक पयलें तुमी एटी ताळयो दिया. मेल्वी, रोनी आनी मेल्वी तुमकां दिनवास. आतां पोर इलेक्शन जाता आसतना आमचो उपाध्यक्ष मावरियाम सर्वानुमतेन विसोन आयला. सर्वानुमतेन हांवें सांगलें वोट आनी परत जाल्यार कोणायकी कितेंय आसा जाल्यार हात वयर घाला, दुसऱ्यांक करया. पूण हर एकल्यांनी आसल्या हर एकल्यांनी लगभग 130 जाणां आसलीं. हर एकल्यांनी मावरियाम जाय म्हणून सांगलें. आनी हेर थोड्यांनी कोणाचें नांव आसा तें म्हणूंक लागलें आमी कितली सेवा दिता मुखेली आमकां तो जाय म्हणे. मस्त विविध संघटनांनी ताका माहेत आसा. पोस्टल ऑफिसांत लोकां सांगता माहेत आसा. लोकांनी सांगलें जिरोवचें सकत आसा. लोकां तावन सगळें सांगाता घालचें एक शांत स्वभावाचें मोन ताचे लागीं आसा. फिलोमेन तिणें फाटल्या वर्सांनी आमचे लेखपाक बँकांत रिटायर्ड जाल्या उपरांत सविस्तार हर एका वर्सा लेखपाक कितें सुखी आसा सोदून काडन न्यायबरीत रितीन सेवा दिल्ली. आनी तिका आमची कार्यदर्शी म्हणून गवळी परिशदेन मानून घेतलां. आनी डेम्मीची वाड्यांत सेवा दिल्ली उमेद पळोवन ताका आतां आमी ह्या सगळ्या परिशदेंत ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो मुखेली जावन विसरून काडला. तांकांय बऱ्यो करन 2 थाळयो दितात गी. हांव विनंती करतां आमचो सोयरो पाद्राब फादर पॉल फेर्नांडीस सांगत आस आमचो पाद्राब फादर वाल्ली आसा. तांणी दोगांयनी मुखार येजय आनी ह्या 6 जाणांक फुलांचे तुरे एकल्यान ह्या पंथांतान सुरू करन आनी एकल्यान त्या पंथांतान सुरू करन तांकां फुलांचे तुरे दिजय म्हणून विनंती करतां. आनी फुलांचे तुरे दिता आसतना तांची आनी सरलेल्या गवळी परिशदेची सेवा मानवून घेवन तांकां ताळयो. तशेंच नव्यान आयल्यान बरें मागून तुमी घट्ट लांबायेक फुलां दिवन जाता मुसोर ताळयो दिवच्यो. आनी आमचो प्रधान याजाक प्रवीण जॉयन तो बुको दिवचो विनंती करता. भोव कश्टाचें काम त्या जबाबदारेक तुवें खांद मारलाय. मस्त दादोसकाय तुजे द्वारे आमच्या फिरगजेक बरें जावं दी म्हणलें. म्हजी काल ती विनंती आयक. हांव तुजे लागीं हर एक दीस हर एक घडी उलयतां. तूं म्हज्या कश्टांत असो म्हाका राखलाय. तूं म्हजो हात धर मुखार चलयता म्हणून फात येता. तुवें वाट दाखयल्या कडेन हांव तुजो फाटलाव करतां. म्हज्या कश्टांचे दीस पाशार करून तुजी निरंतर सकत म्हाका दी. हांव हे दुबळो आत्मो म्हजे कडेन तुका दिवंक कांय ना. म्हज्या मोगाच्या सदस्यां म्हजी काल ती विनंती आयक. हांव तुका प्रतिफळ जावन म्हजो मोग आनी भक्तीपण अर्पितां. आमेन. वेदी सेवाक 30 जाणां मुखार येया आनी 30 जाणां बाळो घेवच्या की मुखार येया. नामान मरये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता श्रेयामी तो तूं सदैव आनी सदैवी फळचे कुश्टीन जेजू भाग्यवती मरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. मिसाचो आशिर्वाद सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. बाबाजी आशिर्वादा खातीर तुमची तकली बागयात. आगाणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्रात परजळीत केली. तोच बाप आगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उसवडान तुमची काळजां भरू. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले.
तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरू आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करू. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गा आनी संवसारामध्ये एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इस्तगात दीव आनी सर्गींच्या सुखात तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवान तुमचे सवय सदां आसूं. आमेन. वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शिमटीने केतरू देला बरी खबर हाडून आयला. बाळ जल्माला राय जल्माला मनशा कुळासो तारोक जल्माला राय तो तरी दुर्बळ कावणे मोरये हुस्क्यार निदाला. राय जल्माला मनशा कुळासो तारोक जल्माला राय तो तरी दुर्बळ कावनेर मोरये हुस्क्यार निदाला. खालत्या बोळ्यांक उबार धरसो देण्यान उदार मैमेन बसो. सर्गार आपलो प्रभाव फांकोन आसो सगळी उजवाड
स्वागत तसेच वेदीचेर असल्या सर सैरांक मानेस्तान स्वागत मागाचा CLC सो अध्यक्ष जोसेफ देसा. सर्वांक बागी नताला बेस्ट मागता. CLC म्हणूनच्या या संजेच्या सांस्कृतिक कार्याचे अध्यक्ष स्थान सोबतच्या आमचे CLC डिरेक्टर पिरगीचे लोकांमगा विगार बाब सहकार्य आणि पाठिंबा प्रोत्साहन दिवचे मानदिक बाब दोतोर JB सल्लना बापांक हांव बरें आर्थिक स्वागत मागता. मुखेल सैरे जावन अशे आमचे आदले सहाय्यक विगार उंचले शिकाप घेवन बेल्जियम असलेले मानदी बाब प्रवीण जॉय सल्लाण बापांक बरो येवकार मागता. आमच्या मध्ये आसात आमकां बरें मार्गदर्शन दिवचे आमचे सहाय्यक विगार मानदी बाब संतोष डिसोजा बापांक ह्या कार्याक बरो स्वागत मागता. तशेंच दियोकन बाब स्टीवन तुमकां हांव बरो स्वागत मागता. तशेंच पेरमल ब्रिगेडचे गोवली परिशदेचे उपाध्यक्ष श्री मेल्विन सी डिसोजा, नियोजित उपाध्यक्ष श्री मौरीस मंतेरो तुमकांय बरो स्वागत मागता. दायकन विगार बाबान मुखार येवचे आनी सर्वांच्या लागीं एक केक कट करचे तशेंच एक कलोवणी सायमन डिसोजा दायकन वेदीचेर येवचे. सायमन डिसोजा दायकन वेदीचेर येवचे. या वर्ध्या संदर्भार बेस्ट संदर्भार आमी क्रिसमसाच्या शुभ संदर्भार एक स्थळीय व्यक्तीक आमी सन्मान करूं अशें येता. तशेंच तो स्थळीय व्यक्ती ताची मोठवी परिचय करता आमचो CLCचो स्थापक सदस्य श्री मौरीस मंतेरो. देवादीन मार्शल डिसोजानीक देवादीन मेरी डिसोज हांच्या या कुटुंबांत हे कुटुंब वस्तीकरणाचा सांब पेद्रो वाड्यांत उळाला फेगे या कुटुंबाक या मार्शल देवादीन मार्शल डिसोजानीक देवादीन मेरी डिसोजा हांच्या कुटुंबांत हांकां 6 जाणां भुरगीं ते एक चरके ते गांव चेडवां 70 आनी 2 अड्ड्यार पावोरच्या लेतिशा हिचे लागीं हाचें लग्न जाल्लें. त्या व्यक्ती परिचय सांगचें जाल्यार हाचो जल्म 1952 जानेवारी 14 रेवे वयल्या सांब पेद्रो वाड्यान जाल्लें. आपलें प्राथमीक शिक्षण शिकतेस आपल्या घरा लागींच आसच्या 9th ताणें आपलो वावर आरंभ केलो. 1970 आनी 2 आपलें लग्नाद्वारे आपल्या कुटुंबांत 6 जाणां भुरग्यांक ताणें पोस केलो आनी हाचो वावर न्हंयत आनी दर्यान जाल्ले वरी सुरवेची 20 वर्सां फिशींग बोटीचेर चालक जावन ताणें वावर केलो. उपरांतल्या 20 आनी 8 वर्सां जावन न्हंयत मासली धरचें स्वंत उद्यम करून आसा. ह्या वावरांत आसतना फाटल्या वर्सांनी सबार निर्जीव कुडी उदकांत ह्या न्हंयत उपयोन आशिल्ल्यो त्यो मानेस सैमन हाच्या बऱ्या मना वरवीं आनी सदना वरवीं आनी उपकारा मना वरवीं पुलिसांच्या स्वाधीन उपशिल्ल्यात. हाणें सांगत आस येदोलो निराशे जावन संख्यार जावन न्हंयक उडी मारिल्ल्या देव बरें करूं. मौरीस मंतेरो हे न्हंयत तशेंच दर्यांत वावर करचे आमच्या इंडियन आर्मीन काम करचे सेम पदवेक आसतात धैर्यादीक जावन आसतात. तांकां आमी ह्या संदर्भार या क्रिसमस संदर्भार तांकां आमी अभिनंदन पळयता. देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवचे. प्रवीण तशेंच फेलिक्स आसा दोनी ಒಟ್ಟುಗ್ राव मुखार या. दयेकर तुमच्या थाळयांच्या आवाजान तांकां बरें मागा स्वागत करा.
मॉरिस मोंतेरो. तसेच नवी कार्यदर्शी आमचो CLCचो स्थापक सदस्य तसेच दिवंगत एडवर्ड डिसोजाची जी पतीन तसेच ती फिलोमिना डिसोजा कार्यदर्शी जावन चुनाय जाला तिकाय CLC तिकाय अभिनंदन करचे. तसेच यशस्वी गोलीक परिषदेचो अध्यक्ष आमचो सांदो मेल्विन C डिसोजा तसेच कार्यदर्शी रोनाल्ड फर्नांडीस तांणी हांगासर येवचे विगारांतल्यान उगडासाची काणीकण घेवचे. देव बरें करूं. स्वागत केल्ल्या तसेच ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 6.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಪರ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 6.5-7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೀ ಸಮುದಾಯ, ನಮ್ಮೀ ಈ ಚರ್ಚು, ನಮ್ಮ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಅದು ನನ್ನಿಂದವಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಾದ ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ರವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅವರ ಆ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆರ್ಥಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನೈತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ, ಪೋಷಕರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೇಯೋ, ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಭರಿತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ಒಂದು ಅರ್ಥಭರಿತವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ಒಂದು ಅರ್ಥಭರಿತವಾದ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಶಯ ಏನೆಂದರೆ, ಭಗವಂತನಾದ ಆತನು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು, ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಶಾಂತಿಯ, ಪ್ರೀತಿಯ, ನೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ದೇವಾಲಯ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂತಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. उतरा दिल्या तांकां CLC अध्यक्ष एक बुक्को दिवन सन्मान करता. तशेंच आमचो सहायक विकार संतोष बाब, तशेंच आमचो प्रवीण जे सल्डाणा, तशेंच दियेकोणाक मोगाची तशेंच फुलांचो गुलाब दिवन तांकां स्वागत करता. हांगासर MC केल्ल्या रेशलान तशेंच लविटा ही आमची CLC संध्याची भुरगीं जावन आसात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा, स्वागत करता. तशेंच हांगासर हे उल्लाला ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ धन्यवाद पटयता. मुख्य कार्यक्रम 2019 या इस्वेच्या नताला संभ्रमाच्या या मोठ्या विधी कार्याक हांगासर आमचे मध्ये आजार जाल्ल्या आमचो मोगाळ विगार बाप मानाधिक डॉक्टर JB सल्डाना हांकां CLC परमानंद देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे विधी सभेला सहाय्यक विगार मानाधिक बाग संतोष डिसोजा, तशेंच सादलो सहाय्यक विगार प्रवीण जॉय सल्डाना बापांचो हांव उपकार बावडटा. तशेंच दियाकोन बापांचो हांव उपकार बावडटा. तशेंच ह्या वेदी सभेल्या आमचो उपाध्यक्ष मेल्विन C डिसोजा, कार्यदर्शी रोनाल्ड फर्नांडीस, तशेंच आतां नव्या परिशदेक विंचून आयिल्ल्या
आमचो मालगडा संदो श्रीमान मौरीस मोंतेरो तशेंच कार्यदर्शी जावन मिसून आयिल्ल्या श्रीमती फिलोमिना डिसोजा हांकांय CLC पेरमन उत्तर देव बरें करूं.